माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणी. हांव मेघन डिसूजा ह्या कार्यावळीचे होस्ट. सध्या सगळ्यांक खबरूच आसा, श्रावण म्हयनो चल्ला, रोखडीच चवथूय येवपाची आसा. श्रावण म्हयनो आनीक सोबीत करपी आमचो गोंयचो निसर्ग, आमचो गोंयचो सैम आनी झाडां ह्याच झाडां पेडांचेर आदारिल्ल्यो आमी आयज 3 नव्यो म्हणी घेवन आयल्यात. चला तर लोकां बरोबर चर्चा करूया आनी ह्या म्हणींच्यो जापो सोदुया. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. पानवेलीच्या निमतान मस्काक मस्काक म्हटल्यार कळटा तुमकां? मस्काक म्हटल्यार मशींग म्हणटात पळय, मुस्काचें झाड तें. ओके, सो पानवेलीच्या निमतान मस्काक वा मशिंगाक वा मुस्काच्या झाडाक कितें जातलें? फुलायली. मस्का म्हटलें ती मस्का भाजी टायपचें काय खबर ना. याद येना म्हाका. पानवेल म्हणजे कितें खबर आसतली? मस्काक. हय, पानवेल म्हणजे खबर आसा? पानवेल म्हणजे कितें? देवाक घालता ती. देवाक घालतात तुम्ही पानवेल? शंकराच्या पिंडेचेर घालतात तेच न्हू? ना, खावची पानाची वेल आसता ती. आमी वेलीक पानवेल म्हणटात, म्हणजे क्लायंबर्स असतात पळय ताका आमी युजली पानवेल म्हणटा. ओके, सो पानवेलीच्या निमतान मस्काक. मशींग म्हणल्यार कितें तें खबर आसा तुमकां? म्हणजे गोरवांक न्हू? ती मस. शेंगांचें झाड. मस ते जनावर जालें, पण जोक बरो केलो. उदक. तुम्ही पुराय करपाक शकता? उदक. पानवेलीच्या निमतान मस्काक उदक. अर्ची जाप सारकी आसली तुमची. पानवेलीच्या निमतान मस्काक उदक पडप वा दिवप अशें आमी म्हणटात. पानवेलीच्या धर्मान मस्काक उदक. हो, तुम्ही वेगळे तरेन सांगली म्हण खूब बरें दिसलें आयकून. कित्याक आमी युजली म्हणटात पानवेलीच्या निमतान मस्काक उदक पडप, पूण तुमी एका वेगळे तरेन म्हटलें तें. ओके, सो ह्या म्हणीचो अर्थ तुमकां खबर आसतलो? कितें मिनींग कितें ह्या म्हणीचो? म्हणजे मस्काक उदक घालूंक कोण वताना न्हू, तिका घालते का तेकाय पावले न्हू ते. पानवेलीक घातले काय मस्काकूय गावले न्हू. हय हय, आनी तुमची साप सारकी आसली. आई, आम्याची साल काडून फुडले तुमी सांगपाक शकतात? आम्याची साल काडून कितें करता? फक्त उचलून घालता उज्याक न्हू, आनी कितें करता? तेचे कांय करिना न्हू आम्याच्या सालीचे. ना म्हाका तशें कांय कळना. खबर ना. मारून हाडयता. पणसाक लायली. जाप हरशी सारकी आसा. तुम्ही ही म्हण केन्ना आयकल्या पयली? ना. सारकी आसा. पान मारलेलो. आणि तुमचो फार सारको ऑन पॉइंट लागलो. ओके, सो आम्याची साल काढून पणसाक लावप ह्या म्हणीचो अर्थ तुमकां खबर आसतलो. तुम्ही तुमचो तर्कूय लावपाक शकतात. आम्याची साल काढून पणसाक लावप म्हणजे थोडी जाणां कितें उलयतात पळय, कांयच्या काय उलयता अशें म्हणटा. म्हणजे हेजे तेका दसयता, तेजे एका, म्हणजे अर्थूच आसना, तेंचे कांय संबंदूच आसना. आतां आंबो आनी पणस ह्या दोनूय झाडांचो कांय संबंद ना, म्हणजे आम्याची साल काढून पणसाक लावप अशे तरेन आमी तो अर्थ घेतात. तेऱ्याक गेल्ले कडेन मेरू. मेरू म्हणजे खबर आसा तुमकां कितें तें? तेरे म्हटल्यार खबर आसा कितें तें? भाजी करता ती. हय हय, भाजी करता ती. तेरे कितें तें तेरे? भाजी ती काय फळ तें काय कितें तें? भाजी न्ही. म्हणून कशा आकाराची बीन आसता? हार्ट शेप. परत सांगतात? हार्ट शेप. तो ते पान आसता आनी ते पान हार्ट शेप आसता म्हणटा तूं? ओके ओके, आनी कितें करता काय? आनी कितें नांव बीन आसा? आळू डिफरंट. आळू कितें तर? सेम, ते फक्त दाण्यांचे चेंजीस आसता न्हू. ओके ओके, सो तेरे आणि आळू दोन्ही वेगळे वेगळे म्हणतात तुम्ही? सेम, बट दाण्या खातीर डिफरन्शिएट करता तेंका. ओके ओके, सो
तुम्ही आता सांगा, तुम्ही तुमचो तर्क लायात. तेऱ्याक गेल्ले कडेन मेरू आळू गावलो खबर ना. ना खबर. तेऱ्याक गेल्ले कडेन मेरू गावलो. परत सांगता. तेऱ्याक गेल्ले कडेन गावलो. तुमची जाप सारखी आसा. हय, तुम्ही म्हटले तेऱ्याक गेल्ले कडेन मेरू दिसलो. एक्चुअली तेऱ्याक गेल्ले कडेन मेरू गावलो. म्हणजे तुम्ही सांगपाक शकता ह्या म्हणीचो अर्थ कितें आसतलो तो? एक कडेन गेल्ले कडेन दुसरोच मनीस कोण गावलो अशें कितें. एक्चुअली सारकी रॉंग नासली, पण गुड प्रयत्न बरो आसलो तुमचो. सो एक्चुअली आमी कितें म्हणटा जाणां, तेऱ्याक गेल्ले कडेन मेरू मेळ्ळो वा मेरू गावलो म्हणजे हांव सदच्या साद्या कामाक गेल्लो, पूण सदच्या साद्या कामाक गेल्ले कडेन म्हणजे तेरे हाडूंक गेल्ले कडेन म्हाका कितें तरी बरें मेळ्ळें वा म्हाजें कितें तरी बरें जालें. मेरू मेळ्ळो व्हडलो तो मासोळो मेरू. सो तशें म्हणटात आमी. This program is sponsored by Vision Goa, a Chirag Datta Naik initiative. माय गोवा नेटवर्कचे वतीन तुमकां सगळ्यांक परत एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात मन कोंकणीचो दुसरो भाग. सध्या गोंयांत तशेंच भारताच्या हेर राज्यांनी श्रावण म्हयनो चल्ला. हिंदू धर्माचे लोक हो श्रावण म्हयनो पाळटात. आमची चडशी हिंदू भावंडां ह्या म्हयन्यान मांसाचें नुस्त्याचें जेवण टाळटा आनी शिवराक जेवण जेयता. तर ह्या श्रावण म्हयन्याची खाशेलताय कितें? चला तर ह्याच म्हयन्या विशीं आमी आयज उलोवया. तर श्रावण म्हयनो आमी कित्याक मनयतात काय? हिंदू धर्मा प्रमाण देवी पार्वती शिव ह्या देवा कडेन लग्न जावपाक सोदताली. म्हूण ह्या म्हयन्यांत तांच्यांनी जायते तप उपास करून शिव देवाक प्रसन्न केले आनी पार्वतीची इत्सा पुराय जावन शिव पार्वती एक जाली. हाकाच लागून हो म्हयनो शिव देवाचो सगळ्यांत आवडटो म्हयनो थारता आनी हिंदू आमची भावा भयणां जी आसात ती ह्या म्हयन्यांत शिव देवाक पुजतात. श्रावण म्हयन्यान गोंयकार हिंदू कसल्यो सण परबो मनयतात आसतले काय? तर ह्या म्हयन्याच्या दर आयताराक हिंदू धर्माच्यो सवायशिणी बायलो म्हणल्यार लग्न जाल्ल्यो बायलो श्रावणी आयतार पाळटात. श्रावण हो म्हयनो पावसाच्या दिसांनी आयिल्ल्यान सैम पाचवोचार जाल्लो आसता. ह्या आमच्या निसर्गाक दिनवासपा खातीर वेगवेगळी पानां फुलां हाडून तांची सवायशिणी बायलो पुजा करतात. ह्या म्हयन्यांत आयिल्ल्यो हेर परबो म्हणल्यार नागपंचम. नागपंचमीक हिंदू घरांनी नाग पुजप जाता. हिंदू लोकां मदीं नाग पुजपा फाटली एक आख्यायिका लेगीत कळटा. ती म्हणल्यार एक फावट एक शेतकार शेतान नांगर घालता आसतना एका सोरपाचें पोर न कळटा ताच्या नांगरा पोंदा येवन मरता. पळयत जाल्यार तें नागाचें पोर आसता. शेतकार भियेता. तो बेगी घरा वयता आनी नागाचें एक चित्र काडून ताची पुजा करता. आपल्या चुकीची माफी मागता. नाग ह्या शेतकाराचे कर्म पळोवन प्रसन्न जाता आनी शेतकाराक माफ करता. हाकाच लागून दर वर्सा लोक ह्या नागाची पुजा करता. तशेंच सोरोप हो शेतांचो इबाड करपी हुनीर कोयनीर हांकां खाता आनी आपल्या शेताक राखता अशें म्हणून तांकां दिनवासपा खातीर शेतकार नागपंचम मनयतात. गोंयकार हिंदू घरांनी ह्या दिसा पातोळ्यो करपाची लेगीत परंपरा आसा. तशेंच ह्या म्हयन्यांत रक्षाबंधन मनयता, जंय भयण आपल्या भावाक राखी बांदता आनी भाव आपल्या भयणीची राखण करतलो म्हूण ताका उतर दिता. आयज ह्या परंपरेन इल्लोसो बदल घडून भयणो लेगीत एकामेकाक राखी बांदपाक लागल्या. श्रावण म्हयन्यांत हिंदू धर्माचे लोक मांस नुस्तें खावपाचें टाळटात आनी शिवराक जेवण जेयतात. पूण शिवराक म्हणटा तेन्ना तातूंत सगळेच तरेच्यो भाज्यो येतल्यो अशें ना. कांय घरांनी श्रावण म्हयन्यांत मशींग वा मुस्काची भाजी खायनात. हाचे फाटल्यान एक मान्यताय आसा. श्रावण बाळ जेन्ना आपल्या कुड्ड्या आवय बापायक तीर्थयात्रेक कावडेन घालून व्हरतालो तेन्ना वाटेर ताच्या आवय बापायक तान लागिल्ल्यान तांच्यांनी आपल्या श्रावण बाळाक इल्लें उदक हाडूंक लायलें. अशा वेळार
श्रावणबाळान ती कावडी एका म्हशिंगाच्या झाडार उमकळायली. उदक हाडूंक गेल्ले कडेन श्रावणबाळाक हरण म्हूण समजून दशरथ ताचेर आपलो बाण सोडटा आनी श्रावणबाळ मरता. तेन्नाच्यान म्हशींक हो कोडू जालो अशें मानतात आनी श्रावण म्हयन्यान तो खावपाचें टाळटात. अशेच तरेच्यो श्रावण म्हयन्या विशीं कितल्योश्योच गजाली आख्यायिका तुमकांय खबर आसतल्यो. तुमी आमच्या कमेंट बॉक्सान त्यो घालपाक शकता. तर मेळुया मन कोंकणीच्या फुडल्या एपिसोडान. कोंकणी शिकुया, स्वता गिरेस्त करुया आनी सदांच बाळगुया मन कोंकणी.